सुमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. मोगाळ भाव भयणीनो, आयच्या सेवा धर्माचो विशय लोग्नीक प्रश्नांत सांपडलेल्यांक नीत हाडूंक पवित्र सभा बारी वावुरता. आयज करीत भाशेन आमी काजारी जोड ह्या पासत मागुया. आपल्या जिवितान मोगान एकवटान शांतीन ती जिवंक जेन्ना लोग्नीक जिवितांत प्रश्न येतात बरोबर बसून सुटावे करूंक एकामेकाचो मोग करूंक आनी आपलो कुटुंब मोगान सारूंक तांकां देवाचो आदार मागुया. आनी जायते फावटी आपले कुटुंब ताणें मोगाचे मागण्याचें कुटुंब करूंक ना. जेन्ना प्रश्न उपरासल्यात ते सुटावे आमी करूंक ना. आनी भाशेन आमच्या जिवितान आमी जायतीं पातकां आदारल्यांत ह्या वेळार देवा लागीं आमी मोक्षणे मागुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्यो सदांच आंकवार मारी सगल्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां मोक्षून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. प्रार्थुया. हे मिसां भेटयता बटरन आनी बटीना सिमॉयज हांच्या इतिहासा बसत देवान तांचेर तांच्या कुटुंबाचेर शुभ आशिर्वाद घाल म्हूण आमी मागुया. ह्या वेळार आमचे कुटुंब आमचे लोकनीक जिवीत देवाच्या हातान घालुया. आमी सगळीं मोगान एकवटान शांतीन जिवंक आमच्या कुटुंबा वरवीं देवाचो मोग आमी दुसऱ्यांक दिवंक देवाचोच आदर आमकां मागुया. सर्वेस्परा सासणाच्या देवा, तुवें पाडोवाच्या भाग्योंत आधुनीक कोऱ्या भावार्थाचो हुशार प्रसंगदार आनी गोरशे आकांताक आसलेल्याचो तीर आसरो करून दिलोय. ताचो पाटलाव करून जेजूचो पाटलाव करूंक आमी शिकूं आनी सगळे आमच्या गरजांनी ताची मजत आमकां मेळूं. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तूं करो दिव तुजे सगळे पवित्र आत्मेचे एकपडान जो जियेतान राजभर चलयता सासणाच्या ससना. आमेन. राजाच्या पयल्या पुस्तका वेलें वाचप.
त्या दिसांनी आहाबान सगल्या इस्रायलितांक आपोवन धाडले आनी कार्मेल दोंगरार सगल्या प्रवाद्यांक एकठांय केले. एलिजान पोरचे मुखार येवन म्हणलें, केन्ना पर्यान तुमी 2 होड्यांचेर पांये दवरून भोंवतल्यात? सर्वेस्पोर देव जाल्यार ताचोच पाटलाव करात, बाल जाल्यार ताचे फाटल्यान वचात. पूण पोरचेन एक उतर पर्यान भायर काडूंक ना. तेन्ना एलिजान म्हणलें, सर्वेस्पराचो प्रवादी हांव एकलोच आसा, बालाचे प्रवादी 450. आमकां 2 पाडे दियात आनी तांतल्या एकाक तांकां विचून काडून दी. ताका मारून जळवाचेर घालून दी, पूण उजो मात लायनाकात. म्हजे फावटी हांव दुसऱ्या बैलांक विचून काडटलो, पूण उजो लावचो ना. तुमी तुमच्या देवाक उलो मारात आनी हांव म्हज्या देवाक उलो मारतां. उजो धाडून जबाब दिता तोच खरो देव. सगल्या लोकांन म्हणलें, बरें आसा. एलिजान बालाच्या प्रवाद्यांक म्हणलें, एका बैलाक विचून काडात आनी सुरू करात, कारण तुमी जायते आसात. तुमच्या देवाक उलो मारात, पूण उजो मात लायनाकात. तांणी बैलाक विचून काडलो आनी सकाळ ते 2 पर्यान बालाचें नांव उचारलें. तांणी व्हडल्यान म्हणलें, बाळा, आमकां जबाब दी. पूण कांय आवाज न्हय म्हूण जबाब ना जालो. ताचे वेदी फुड्यान ते नाचताले. 2 जालो आनी एलिजा तांच्यो मस्कोऱ्यो करूंक लागलो म्हणून, तोरी व्हडल्यान उलो मारात. तो एक देव, ताका चड वावर आसा जायत, वो कसलेंय काम पडलां जायत, वो आनीक कितेंय घडलां जायत, वो तो पयनांक भायर सरला जायत, वो तो न्हिदला जायत आनीक उठ्ठलो. म्हणटच तांणी आनिकूय व्हडल्यान बोब मारली आनीक तांचे सवये प्रमाणे रगत येयसोर तलवारांनी आनी बाल्यांनी आपणाकूच तांणी तोपले. 2 जालो आनी बेटवणी करच्या वेळार पर्यान ते आड्डून उलो करीत रावले, पूण कोणेंच तांचें आयकूंक ना. कोणेंच तांकां जाप करूंक ना आनी कोणेंच तांचें कानार घेवंक ना. तेन्ना एलिजान सगळे पोरचेक म्हणलें, सगळीं तुमी म्हजेशी लागीं सरात. आनी सगलो लोक ताचे बोगलेक गेलो. मोडलोली ती सर्वेस्पराची वेदी ताणें सारकी केली, जाका सर्वेस्परान म्हणलोलें, तुजें नांव इस्रायल. त्या जाकोबाच्या पुताच्या कुळाच्या आंका प्रमाणे एलिजान 12 फातर घेतले आनी सर्वेस्पराच्या नांवान ताणें एक वेदी बांदली. वेदी भोंवतणी बियांची 2 मापां घेवन घालून जाता तितल्यो खोल 2 चोरयो मारल्यो. उपरांत चोलो मांडलो आनी एका पाड्याक विंचून काडलो आनीक त्या जळवाचेर घालो. मागीर ताणें म्हणलें, 4 आयदनांनी उदक भरात आनीक होमाचेर आनी जळवाचेर तें ओतात. ताणें तशें केलें. ताणें म्हणलें, आनीक एक पावट करात. आनीक एक पावट ताणें केलें. ताणें नव्यान म्हणलें, 3रे फावटी करात. आनीक ताणें 3रे फावटी तशेंच केलें. उदक वेदीचो भोंवती व्हांवलें आनीक चोरयो उदकान भरल्यो. बोलयेच्या बेटवणेच्या वेळार एलिजान फुडें सरून म्हणलें, सर्वेस्परा, अब्राहमाच्या, इसाकाच्या आनी इस्रायलाच्या देवा, तूं इस्रायलान देव म्हूण आनी तशेंच हांव तुजो प्रवादी आनी ह्यो सगल्यो वस्तू हांवें तुज्या हुकुमान केल्यात म्हूण तांकां आयज गमून येवं दी. म्हाका जाप दी सर्वेस्परा,
म्हाका जाप दी. तूं सर्वेस्परा देव म्हूण आनी ताची काळजां जिखून घेता तो तूंच म्हूण ही पोरसां ओळखून पावूं. तेन्ना सर्वेस्पराचो उजो पडलो आनी ह्या उज्यान जोळवा सयत होम उलपायलो आनी तशें चर्यांतलें उदक सुकयलें. हें सगळें पळोवन पोरसां आपलें तोंड जमनीक लावन साश्टांगी पडली. तांणी म्हणलें, सर्वेस्पर एकलोच देव, सर्वेस्पर एकलोच देव. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येता. म्हणुया, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येता. म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येता. सर्वेस्पराक तुमी सांगतात, सायबा, तूंच म्हजी दोन गिरेस्तकाय, तुजे शिवाय आनी कांयच म्हाका ना. जबाब, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येता. तांचे देव खूब खूब जाल्यात, तांचे फाटल्यान ती धांवत वेतात. तांचे बरोबर रोगता बिटवण्यो करूंक कदींच ना. म्हज्या ओंटांनी तांची नांवां घेवंक कदींच ना. जबाब, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येता. सर्वेस्परा, तूंच म्हजें दायज, तूंच म्हजें पात, म्हजें दारचणें तुजेच आदींच दाखून दवरलाय. हांव सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरता. तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटूच हांव कदींच हालोना. जबाब, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येता. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय. तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची बोती आनी तुज्या उजव्याक सासणाचें सूख. जबाब, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येता. जीव वर्तमानाक आमची काळजां मनां तयार करूंक उबी रावया. सर्वेस्परा, जय जय सर्वेस्परा. सर्वेस्परा, जय जय सर्वेस्परा. सर्वेस्परा, जय जय सर्वेस्परा. सर्वेस्परा, सर्वेस्परा, जय जय. तुजे मार्ग म्हाका दाखय सर्वेस्परा. तुज्या स्वताच्या मार्गा वेल्यान म्हाका चलून व्हर. सर्वेस्परा, जय जय सर्वेस्परा. सर्वेस्परा, जय जय सर्वेस्परा. सर्वेस्परा, जय जय सर्वेस्परा. सर्वेस्परा, सर्वेस्परा, जय जय. सर्वेस्व तुमचे सोवे आसूं. Mateva porbore Jesu Christace शुभवर्तमान. Moima tuka somia. फारिजेव जेजूशी आयले आनी ताका कोशाक लावंक ताणें विचारलें, कसल्या कारुणाक लागून गोवाच्यान आपली बायलेक सोडून दिवं येता. ताणें असो जबाब दिलो, तर औरंगाबाद तावन रोसदारान तांकां दादलो आनी बायल केली. आनी ताणें म्हणलें, हे पासत दादलो आपल्या आवय बापायक सांडटलो आनी आपल्या पोतिनीक एकवटतलो आनी तीं दोगांय एक जातलीं. अशें तुमी वाचूंक ना. म्हणटूच तीं आतां दोगांनूय पूण एकूच. देखून देवान जोडला ते मनशान दोशी करूं नये. ताणें तांकां विचारलें, तर लग्न मोडणेचें पोत दिवन मोइजेसान बायलेक सोडून लायलें तें कितें? ताणें जाप दिली, तुमी ह्या वस्तूंनी तुमच्याच वाद्याचें देखून मोइजेसान तुमच्या पोतिनीक सोडून दिवंक तुमकां रोजा दिली. पूण औरंगाबाद तावन अशें न्हय.
तर हांव तुमकां सांगता, कोणूय आपले पोतिनीक आपणाक अविस्वासी जाल्या म्हूण न्हय, पूण दुसऱ्या कसल्या कारणाक लागून तिका सोडून दीत आनी दुसरे कोणे लोक जायत ती परतुवार करता. शिसांनी ताका म्हणलें, बायले तावन घोवाची गोत अशी जाल्यार लग्नूच जायनासतना रावल्यार अदीक बरें. पूण ताणें तांकां अशी जाप दिली, हें उतर मानून घेवंक सगल्यांच्यान जायना, बगर हें देव देणें मेळ्ळां तांच्यानूच. आवयच्या कुसव्यान तावन इजडे जल्मल्ले आसात आनी मनशांनी केल्ले इजडे आसात आनी सर्गीच्या राज्याक लागून आपणाकूच इजडे करून घेवपी आसात. मानून घेवंक जाता ताणें हें मानून घेवचें. जेजू क्रिस्ताचे शुभ तो महान हे. मोगाळ भाव भयणीनो, जेन्ना देवान मनशाक रचलो, देवान मनशाक आपल्या सारक्याचो, आपल्या रुपाचो रचला. देवान मनशाक गिन्यान दिलां कितें बरें आनी कितें वायट हाचें अंतर करूंक. आनी देवान मनशाक म्हणलें, चडात आनी वाडात, प्रितूम बरात. म्हणल्यार देवान हो लग्नाचो साक्रामेंत सुरू केलो. ती आतां दोगांनूय, ती आतां एक जातलीं. लग्नान घोव आपले आवय बापायक सोडटलो आनी आपली बायलेक एकवटतलो. मोगाळ भाव भयणीनो, लग्न म्हणल्यार कितें गाय? लग्न म्हणल्यार एक करार, इट्स अ कवनंट, एक कॉन्ट्रॅक्ट न्हय. कॉन्ट्रॅक्ट आमी 1 वर्स 2 वर्स सायन करता, पूण लग्न म्हणल्यार एक करार जो आमी मरो पुऱ्यान एकामेकाक सांगात दितली म्हूण आमी भास दिता. देर आर 2 एम्स ऑफ मॅरेज. लग्न जातात 2 कारणां खातीर, घोव बायलाचे बरेपणा खातीर आनी भुरग्यांक जल्म दिवपाक, फॉर द गूड ऑफ द स्पाउसीस अँड प्रोक्रिएशन. एंड देर आर 2 प्रॉपर्टीज ऑफ मॅरेज. काजार जातात 2 वस्तूक लागून. युनिटी, ती आतां दोगांनूय, ती आतां एक जातात. अँड इनडिजिबिलिटी म्हणल्यार कितें काय? इनडिजिबिलिटी म्हणल्यार मॅरेज कॅनॉट बी डिजॉल्व. मरो पुऱ्यान आमी एकामेकाक सांगात दिवंक जाय. पूण जायते फावटी गंभीर कारणाक आसतात आनी गंभीर कारणाक लागून आमी म्हणटा मॅरेज डिजॉल्व करतात. जावं कोण घोव बायलेक, बायल घोवाक अविस्वासी रावता वा फटयता, तेन्ना आमी मॅरेज डिजॉल्व करता. मोगाळ भाव भयणीनो, इन 90s अमेरिकेनकूय 50 काजारांमध्ये 1 काजार मोडटाले. उपरांत गोंय 30 काजारांमध्ये 1 काजार मोडूंक लागले. उपरांत 10 काजारांमध्ये 1 काजार मोडटाले. आतां गोंय 2 काजारांमध्ये 1 काजार मोडटा. मोगाळ भाव भयणीनो, लग्नीक जिवीत जीव खूब कठीण. आनी ह्या आधुनीक समाजान जायतीं लग्नां मोडून गेल्यांत. आमच्या गोंयांतूच जायतीं लग्नां मोडटात. जावं 5 वर्सां, 7 वर्सां, 10 वर्सां मोगान आसलीं, बरोबर एकठांय जीवंक जायना. आनी आयचो सेवादूर म्हणटा, लग्नीक जिविताच्या प्रश्नाक सुटावो करूंक इगोर्ज माता मुखार आसा. मोगाळ भाव भयणीनो, कसलीं कारणां काय लग्न मोडटात? जावं घोव बायलेक, बायल घोवाक अविस्वासी रावता, अनफेथफूल. जावं एकामेकाक फटयतात. जावं आनी कसलें कारण आसा, जावं कोणाचे मिस कॉल आयले, बेश्टेच दुबाव येतात. आनी हे भाशेन काजारां मोडूंक पावतात. जेन्ना आमी काजार जाल्लीं, आमी बरे गणगणान काजार जाल्लीं, आमी लाखांनी दुडू मोडलोले, पूण उपरांत काजारां रोकडीच मोडटात. काजारा दिसाक आमी देवा मुखार बासावणी दिल्ली, सुखान तशें दुखान, पिडेन तशें भलायकेन एकामेकाक विस्वासी रावतलीं आनी सगल्या काळजान एकामेकाचो मोग करतलीं म्हूण.
ही बासावणी आमी पाडिनात फकत एकूच दिसाक पाळटात उपरांत ती मोडटा मोगाळ बाबडीनो आमच्या जिवितान जेन्ना आमी बासावणी दिता देवा मुखार ती आमी मोरो पुऱ्यान सांबाळूंक जाय आमी जेन्ना सिमनारी शिकताले एकलो प्रोफेसर म्हणटालो जेन्ना आमी पयलींच फावटी लोभ घालता तुका एक दीस ओर दे आनी जिवीत भर मोर म्हणटालो म्हणल्यार लग्नीक जिवितान तशेंच जेन्ना आमी काजार जाता एक दीस व्हडलें वर आमकां मेळटा पूण जिवितान आमकां जाय ते त्रास सोंसूंक जाय तशेंच आमी सुखानूय जिवूंक जाय मोगाळ बाबडीनो जेन्ना काजारां मोडटात काजार घडपाक 2 उपाय आसात पयलें म्हणल्यार संधान करपाक रेकन्सिलेशन करपाक दोनूय पार्टी गो बायलां बरोबर येवन उलोवन आपलो प्रश्न सुटावो करूंक जाय नाजाल्यार आमच्या पेट्रियार्कल ट्रायब्युनल आसा जे भाशेन कोर्ट आसा इगोज मदेरूय कोर्ट आसा दोनूय गो बायलां वेतात आपले स्टेटमेंट दितात थोडी फावटी संधान करूंक वावुरतात नाजाल्यार तांचो अनालमेंट जाता आमी इगोज मातेन डिवोर्स म्हणिना पूण अनालमेंट म्हणटा पूण आमचो कायदो म्हणल्यार एक फावटी काजारी मोरो पुऱ्यान काजारी मोगाळ बाबडीनो आमी आमकांच विचार करुया जी बासावणी आमी काजार दिसाक दिता ती आमी मोरो पुऱ्यान सांबाळटा गाय आमी मोगान एकवटान शांतीन आमचें जिवीत जियेता गाय आमी एकामेकाक बक्षी जावं गाय एकामेका सवय आमी एकवटान जिवीत जियेता गाय मोगाळ बाबडीनो एका दिसाकूय थोडे तरणाटे पिकनिकेक वचूंक भायर सरले आनी तांचे स्वातेर पावपाक तांकां एक नदी पार करूंक जाय आसली दे हॅड टू क्रॉस अ रिवर थंयसर व्हडेकार आसलो आनी व्हडेकारांकूय आपल्या दोनूय ओरांचेर जी लांकडां आसा ताणपाक ताचेर अशें बरयल्लें एके वाटेन देवाचो मोग आनी दुसरे वाटेन पेल्याचो मोग आनी तरणाटेकूय हे व्हड्यान बसले आनी व्हडेकार व्हडें ताणटा ताणटाकूय हे तरणाटे ताची फकाणां करूंक लागले देवाचो मोग म्हणल्यार कितें पेल्याचो मोग म्हणल्यार कितें आनी जेन्ना व्हडे मोदेकूच पावले ताणें एकूच ओर एकूच लांकूड ताणूंक लागलो व्हडे मुखार वचना व्हडेकूय थंयसरूच घुवंक लागले आनी तेन्ना हे व्हडेकारान हे तरणाट्याक एक शिकवण दिली आमच्या जिवितान आमकां दोनूय मोग गरजेचे देवाचोय मोग गरजेचो आनी पेल्याचोय मोग गरजेचो म्हाका बाबडीनो काजारी जिवितान अशेंच आमकां पयली सुवातेर देवाचो मोग गरजेचो आनी पेल्याचोय मोग आमी करूंक जाय आयचे पयले वाचप आमी आयकलां आहाब राजा आमकां मेळटा आनी दुसरे वाटेन एलिशा मेळटा आहाब राजा म्हणटा आपलो बाल देव सारको एलिशा म्हणटा आपलो सर्वेस्पर देव सारको आनी हाका लागून 2 योद्ध भेटयतात दोनूय बैल मारतात एके वाटेन बाल देवाचो आनी एके वाटेन सर्वेस्पर देवाचो आनी ते म्हणटात आपूण उजो मागतले आनी बाल देवाचे प्रवादी तांच्या देवाक उलो मारतात उजो मागपाक पूण उजो देवो ना पूण दुसरे वाटेन एलिशा प्रवादी सर्वेस्परा देवाक उलो मारता आनी ह्या योजनाचेर उजो मागता आनी रोखडोच खंय उजो देंवन येता आनी तेन्ना इस्रायल पोरजा म्हणटा होच आमचो सारको देव ताकाच आमी सगळे काळजान नमस्कार करूंक जाय आयच्या शिव हप्तोभर आमी आयकलां फारिजेव धर्मशास्त्री जेजूक विचारतात लग्न मोडपाक आमी कितें करूंक जाय आनी तेन्ना जेजू म्हणटा तुमी तुमच्या वाद्याचें देखून मोजेसान तुमकां लग्न मोडूंक लायिल्ले पूण जेन्ना आमी लग्न जातात काजार केन्नाच मोडूंक जायना पूण जेन्ना गंभीर कारणां आसतात वेन देर आर ग्रेव रिजन्स तेन्नाच काजार मोडूंक शकता मोगाळ बाबडीनो आमी काजारी जिवितान कितें करूंक जाय गाय हांव तुमचे मुखार 3 एज दवरता पयली ए म्हणल्यार ऑलमायटी गॉड काजारी जिवितान आमी देवाक पयली वयली स्वाद दिवया बरोबर मागणी करुया कुटुंबाक घेवन मागणी करुया तेन्नाच आमचो कुटुंब बरे भाशेन उरतलो दुसरी ए म्हणल्यार एप्रिसिएशन काजारी जिवितान आमी एकामेकाक शाबासकी दिवंक जाय तुवें आयज बरें रांदलां तुवें बरो वावर केला एकामेकाक शाबासकी दियात आनी तिसरी ए म्हणल्यार
जिवितान एडजस्टमेंट गरजेचें. जेन्ना झगडी जातात, टावट्यो जाता, एकामेकाक बोगसूंक गरजेचें, तेन्नाच आमचें काजारी जिवीत मुखार वेतलें. तर मोगाळ बाबडीनो, काजारी जोडयां कशीं आमच्या कुटुंबान मोगान एकवटान शांतीन जिवंक, देवाचो आनी पेल्याचो मोग करूंक, आमच्या कुटुंबांतल्यान देवाक आमी परगटूंक ह्या मिसान आमकां सगल्यांक कृपा आनी बोड आमी मागुया. सगळीं उबी रावया. ह्या वेळार आमची मागणी, आमच्यो गरजो आमी देवा मुखार दवरुया. आमच्या पाप साहेबान बिस्मानी आनी याज्ञिकांनी लोक संस्काराक तयारी कोत्तल्या आपल्या कुटुंबीक मागण्या वरवीं जेजूच्या एकचारांत रावूंक शिकूंक बापाचो आदार मागुया. आमची मागणी आयकून घे बापा. आधुनीक काळांत जायते कुटुंब कोचून पडल्यात. बेस्ते आनी भायल्या कारणांक आनी दुबावाक लागून आपल्या आपोवण्यांक ती अविस्वाशी जाल्यात. तर भोगसोण्या आनी समजिकाय वरवीं असल्या कुटुंबांनी विस्वासीचे बी किल्लावंक येवंक म्हूण बापाचो आदार मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आयचे तेरेजनाच्या मिसा बेटेन आपले इतेसांव भेटवलोल्या बत्रीन आनी बटिना सिमॉस हांकां बागयोंत आतोनीचे विनोनीन सुबा आशिर्वादान भरूंक म्हूण बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. ओगेपणान आमची मागणी आमी देवा मुखार दवरुया. बो मोगाळ बापा, दोयेनी आमची मागणी आयकून घे. काजारी जोडयांक मोगान एकवटान शांतीन जिवंक, एकामेकाचो मोग करूंक, एकामेकाक विस्वाशी रावंक तूंच तांकां आदार दी. त्याच क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. दाना तयारी वेळार आमी गायन घेवया. C19 पेज 36. C19. Amen.
म्हज्या भावा म्हज्यान तुमचें बलिदान सोर पदवेदा देव बापाक मानता तसलें साबूड मागात. हे तुमच्या आतांचे बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. स्वर्गीच्या बापा, ह्या बलिदानान तुज्या पुताचो अप्रेमीत मोग भोक्तीपणी आमी समोरमताव. तातूंत वांटो घेवन तुज्या भोगता वरी तुज्या आनी पेल्याच्या मोगान दिसान दीस वाडोवंक आमकां फावो कर. आमच्या सुमया जेजूचे नांवी. सर्वेस्प तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीधरा आनी सासणाच्या देवा, सोर खाडी आनी सोर थाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. श्रेश्ठ गुणाच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजोवन दर एका काळांत तुजी पवित्र सभा नव्या बोडान सुफोड करताय. तुज्या विस्वासी बोगाचे तूं तांकां गोवाय करताय. तुजे सोडवणेचो फोड आमकां लाभच्याक ताच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दिता निरंतरी. देखून सगल्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायताव. पवित्र सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागताव. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच वरी जेवण जातोच ताणें काळज घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काळज, नव्या आनी सासणीक करारचें रगत. पातकांचें मोक्षण मेलच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडस हाक करात. आमी गावून भावार्थाचो गूट परगटुया. सोम्या जेजू तुजे मरण आमी समोरता. तुजे पुनर्जीवन आमी परगटा. तुज्या येल्या आमी आद्रेता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सडणची कास तुका समोर पिताव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले. देखून आमी तुका दिनवासताव आनी जेजूची करून रगत शेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेस्परा,
आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागियोन बापा फिलिप नेरी आमच्या गोडी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जिवंतपणाचो बरोबस धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणाची काकूत कर तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरचोडीत मुखामोड पडोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता ह्या वेळार आमची मागणी आमी देवा मुखार दवरुया आंकुवार मारी देवाची माई सांगाती तिचो पोती भागिवंत सुजे भागिवंत आतोन भागिवंत धर्मदुता आनी सोर काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थाय पवित्रात्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा सोरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना जेजून शिकयल्ले मागणी आमी म्हणटना आमचे कुटुंब एकवटाचे कुटुंब जावंक आमच्या कुटुंबां मोग एकवट शांती आसूंक देवाचोच आदार आमकां मागुया आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तुशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणे पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुडवंडरा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरवशन ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक राजपुती पोदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना सुमिया जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदुताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातक्यांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावात्याचे दिश्ट घाल आनी तुजी कुशी पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेतान राजभर चलयता सासणाच्या ससना सुमियाची शांती सदां काल तुमचे सवी आसूं तुमचे सगळ्या एकामेकाक शांती दियात देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी ही देवाची शेडी संवसाराचे पाप काडटा ती शेडीच्या जेवणाका पयल्या सगळीं आमी सुभागी सुमिया ते म्हजे भितर येवचे म्हाका फावो ना पूण एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली कोमिन्याच्या वेळार आमी गायन घेवया D1 पेज 47 D1
प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, भोव पवित्र जेवणान आमी वांटो घेतला देखून तुका आमी काळजान तावन दिनवासताव. आनी जशें भाग्योंत आंतोनीन थांबोन आसतना तुजी भोक्ती आनी अप्रेमीत मोगान तुजे पोरजेची सेवा केली, तशेंच आमच्या भावा भयणाचे चाकरेन आमचें जिवीत करसूंक आनी अशी काळजान तावन तुजी कोरी भोक्ती करूंक आमकां कुरपा दी म्हूण आमी मागताव. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. मातशें बसूया. कोणाकूय मिसाचें इतेसां भेटूंक जाय वो इगोर्जेक डोनेशन दिवंक जाय जाल्यार आमचें ऑफिस उक्तें आसा, थंय तुमी वचून दिवचें. मिसा उपरांत सोविनीर रूम उक्तो आसतलो, थंय धर्मीक वस्तू मेळटात. आमचें 2 व्हिलर्स पार्किंग आमच्या कंपाउंडांत जातलें जाल्यार 4 व्हिलर्स पार्किंग आमच्या पार्किंग लॉटांत जातलें. जाणट्यांक आनी पिडेवंतांक आमी केरीस वातो दवरलेल्यो आसात, थंयसर कदेलां घातलेलीं आसात, थंय तुमी बसचें न्हय. तुमची कुमसारां आयकूंक फादर हायसिंड आसा. मीत चलता आसतना हो मिसा भायर लेगून तो कुमसो धरीन आसतलो. भाग्योंत आंतोनीचे परबे दिसाक तियात्र आसतलो, जो जातलो आमच्या इगोर्जेच्या कंपाउंडार. तिकेटी इगोर्जेच्या आदाराक विक्रेक मेळटात. आमच्या बँड स्टँडार आमचे सेल्फ हेल्प ग्रूप स्नॅक्स घेवन विक्रेक आसात. तुमी घेवन तांकां आदार दिवचो म्हूण मागतां. कालच्या दिसाक कलेक्शन तुमकां सगल्यांक आमी काळजान तावन देव बरें करूं म्हणटा. उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे बोड उक्ताय. भाग्यवंत आंतोनीची विनवणी मागूंक मागणे. भाग्यवंत आंतोन, तुज्या नांवान आनी तुजे विनवणेन देवान केलोली विस्मिताय आयकून व्हडा बोरवोशान हांवूय तुजे फुडें येता आनी तुजी दयाल नदर म्हजेर घाल म्हूण कालतेपणी मागतां. नोमान तुका भाग्यवंत आंतोन निर्मळकायेच्या लिली फुलां. नोमान तुका जाणवायेच्या सागोरा. नोमान तुका प्रिती मोगान पेटलोल्या शिव वर्तमानाच्या धर्मदुता. कोर मोशें जिवीत नितळ निर्मळ. बोर मोशें मोन जाणवायेन. पेटोय मोशें काळीज प्रिती मोगान. आनी सोर भोंवती मोशा कोरण्यांनी देवाचें उतर परगटूंक म्हाका शिकय. हे देवाच्या इस्ता हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजे उजेर ओळखून घेता आनी म्हजें कोंती बरीत काळीज तुका उक्तें करता. आनी तुजे वेंगेन आयलोलो तोच बाळूक जेजू तुजे विणवणेन म्हाका भक्षण दितलो आनी गरज त्या कुडी आत्म्याच्या देण्यांनी म्हाका भरतलो म्हूण आस बाळगिता आनी बोरवोशान रावता. भाग्यवंत आंतोन दुखेस्ताच्या बुजवणदारा तुजी दयाळ नदर म्हजेर घाल आनी म्हजें दोलडीरपण आनी उपद्रे, म्हजे हुस्के आनी कोंती, म्हज्यो भिरांती आनी आखांत पडे. तुजे वेंगेन आसलेल्या बाळका जेजूक म्हज्यो गरजो उक्त्यो कर आनी मेळून घे म्हाका हो उपकार आनी म्हज्या हुस्क्या कोंतींतलो म्हाका निवार.
ओचोऱ्यांच्या बागयोन आंतोन तुका उलो मारतोल्यांक तूं ना म्हणोनाय पूण तांकां सदांच पावूंक तूं राजी आसाय तो तुजे पदवेदार मजतीन एक काल्तिकायेचें क्रिस्ती जिवीत जिवंक मेळून घे म्हाका निर्मोळाय आनी कोणवळाय तोणाय आनी शांतीताय ल्हानविकाय आनी सोंसणीकाय गोठाय आनी जाणवाय आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांक राख आनी सांबाळ तुजे विनोदीन जेजू सारकेले बरे गूण इते जावंक निर्मी ताच्या हातान घातलेले हिणाक स्वताच्या आनी उजवाडाच्या मार्गात चलोवंक तांचे खातीर तूं तमनासतना विनोदी कोर आमेन.